सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. सो आयच्या मिनी ब्लॉगान तुमकां धाकटीशी केक दाखयता. सो हांगसर हांवें केल्ली काल ओरियो केक आनी भरपूर मनानसून केल्ली. खुबशे फिलिंग्स एटॅच आसले ह्या केकी बरोबर. कारण कालच्या व्हिडिओन तुमी पळयलेत आसतले आमची रिलेशन एनिवर्सरी आसली आनी आमी म्हणटात तशें धाकटेशें अशें सेलेब्रेशन केल्लें. सो एक्चुली म्हणटा तशी हांगसर आमी केक सुद्दां विकत हाडूं शकता आसली, बट म्हाका तशें नाका आसलें. म्हाज्या हातीनसून हांवें कितें तरी करपाचें आसलें आनी तशें हांवें सेलेब्रेट करपाचें आसलें. म्हणून हांवें हांगसर म्हणटा तशी ओरियो केक केल्ली. आनी आमी जेन्ना बी कितें अशें हातीनसून म्हटल्यार एफर्ट घेवन जेन्ना गोश्टी करता न्हय, तेजी फिलिंग्स वेगळीच आसता. सदांच केक बीन भायली विकत हाडप आनी तशें सेलेब्रेट करप तेका तितली मजा नासता. जेका अशे तरेन मजा आसता की आमी कितें तरी म्हणटा तशें स्वता एफर्ट घेवन करता, तेन्ना खंय तरी तेका मजा आसता. सो हांगसर केक केली, एन्जॉय केली, कर्ड केली आनी तेच्या मागीर काल न्हय संजू जात्रा जाल्ली. सो तेका म्हटलेलें म्हाका जिलेबी हाड, कारण ऑल टायम फेवरेट जिलेबी म्हाजें. म्हाका तितलें खाजें बीन लायकना, सो हांगसर तेणी जिलेबी हाडलेले. सो खाता म्हणसर तो बी येयलो, सो तूं बी खा म्हटलें. सो अशे तरेन जिलेबी बीन एन्जॉय केलें आनी अशे तरेन आमचें धाकटेशें सेलेब्रेशन जालें. सो असो आसलो मिनी ब्लॉग. आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. बाय बाय.